काणकोण तालुक्यात अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक सुरुवात जाल्या। लागीं सुमार 155 कोटीच्या कामाचे उक्तावण केला म्हण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान माहिती दिल्या। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार। He knows how to balance, but end of the day काम जाता आणि काम जाता हे गरजेचें। आणि म्हाका पयलीं जायत जाण आमदार जाले, आतां म्हणटा नवे आमदार, पयले आमदार काणकोणा जाले, आमचे केपेंच्या वाठारांत जाले आनी उलोवपाचें जायत आसता आनी एक्शन करप जायत आसता। जेन्ना म्हाका कळ्ळें हो टेंडर जावपा म्हणून बाब स्पिकराक बाब रमेशाक सांगलें, बाबा तूं काणकोण जाता जो मतदारसंघ मागीर केपेंचें तेंचे खोला भाग आहा तें केपें घालोवपा पडटा। सो आमी रिक्वेस्ट केलो आनी म्हाका दिसता वॉज हीज हे मोठेपण स्पिकरालें की साळारीसून खोला ही पंचायत जो भाग आहा हो वाठार आहा थंय हो टेंडराक गेलो आनी बाब सुदिनाक ताजो माणसान देव बरें करूं म्हणटा। आज जवळजवळ 155 कोटीची कामां आम्ही लॉन्च करता आणि ताजे श्रेय हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे सभापती बाब रमेश तळवडकराक दिता। कारण शेवट हांव जरी मंत्री आसलो ते सगळे मुखार व्हरपाक कारणीभूत आसा आनी ताजे बरोबर आमचो सगळो स्टाफ आसा। मित्रांनो, एक लक्षात दवरा, जेन्ना आपल्या कडेन खंयचेंय खातें आसता तेन्ना योग्यपणे त्या खात्यात काम करप हे मोठें एक कॅरियर कशें आसता, प्रत्येकाचें कॅरियर आसता। ओवरऑल पळयत जाल्यार काणकोण इज अ व्हेरी स्मॉल अमावंट ऑफ वीज लागता, म्हणजे 25 मेगावॅट। कारण सकाळी काणकोणचो डिमांड आनी केपेचो डिमांड जर 100 मेगावॅट जालो जाल्यार तो कसो करपाचो प्रश्न येता आनी त्या खातीरूच आतां आमी ही फुडल्या 25 वर्सांची तयारी ही आतां आमी करपाक जाय। आमचें कर्तव्य आसा तें आनी त्या खातीरूच प्रत्येकान हातूंत बरे विचारांनी हे मुखार व्हरपाची सन्मान प्रोजेक्ट मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय। मंत्री खंय पडून न्यायालयाचे अनेक वेळाचेर आमकां लक्षांत येता आनी आमी सगळ्यांत बस्ट अनुभव येता तो PWच्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचो। आनी आज बोला आपण एक्चुअली म्हणजे जो जे कांय गजाली पळयता तातूंतल्यान आपूण जेन्ना जेन्ना एखादो मनीस त्या काणकोणा विशीं चर्चा करता तो गर्वान आसांतून बोलप आपूण काणकोणकार अशें सांगता बोलता। म्हणजे अशें थोडेशें तो फील जो आसा न्ही तो आमकां जाणवता आनी तो जाणवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी खूब मोठें स्वप्न पळयता। म्हणजे जावं एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत आज आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतींत विचार करता आसतना रोड नेटवर्क जे आसा न्ही ते बेस्ट जावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची सतत फाटभुंय आसा। वीजच्या संदर्भांत पळयलें जाय म्हाका दिसता आत्ताचे घडी हें जर काम कंप्लीट जालें जर जाय म्हणजे 100% अंडरग्राउंड केबलिंग ज्या मतदारसंघात ज्या तालुक्याक जालें अशें जर गर्वान गोंयाक सांगपाक मेळटलें जाल्यार तो काणकोण मतदारसंघ अशें म्हणलें।